सगळ्यांक सबसिडी जी आसा ही सबसिडी वाडोवपाची गरज आसा। स्वयंपूर्ण गोंय करपाक लागून स्वयंपूर्ण आमचे शेतकार भाव जावपाची गरज आसा। आमच्या फुडल्या सुद्दां एसेंब्लीन आमचे शेतकाराचे जे उरलेले प्रश्न आसा ते आमी मांडपाचे फूल आमची प्रयत्न आसतलो। सरकारा कडेन शेतकार भावांचे जे प्रश्न आसा हे आमी मांडपाचे आमचो प्रयत्न आसतलो आनी सगळे एकठांय जावन जी शेतां उरल्या, जी शेतां थोड्या कारणांक लागून शेतकार भाव लायना, म्हाका दिसता हे सगळे बेनिफीट जे आसा हे जर शेतकार भावांक मेळ्ळे जाल्यार उरलेली सुद्दां शेतां जी पडीत आसा, जे लायना, ही शेतां सुद्दां करपाक सगळे सुरवात करतले। हांव आनी एकदां सगळ्या शेतकार भावांक देव बरें करूं म्हणटा की आमचे तुमी अन्नदाता आनी तुमकां लागून आमकां सगळ्यांक जेवण मेळटा, आमच्या पोटान गोटे वता। हांव तुमकां सगळ्यांक अनेक एकदां आश्वस्त करता की जे तुमचे फुडले इश्यूज सुद्दां आसा ते आमी एड्रेस करतले सरकारा कडेन आनी फुडले ज्यो बेनिफीट सुद्दां आसा त्यो जाता इतल्यो सरकाराचेर म्हणजे रिक्वेस्ट करून तांकां त्यो बेनिफीट आहा त्यो आमच्या सगळ्या शेतकार भावां कडेन पावयतले।